फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो. हे जॉबाक जेंच्यांनी पैसे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले. सगळ्यात पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलो. पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजी इन्व्हेस्टिगेशन करता. आतां एम्प्लॉय मनीस सुचना. विरोधकांक जाला कितें तांकां कसलोच इश्यू मेळना आनी डे बाय डे म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले. म्हणजे मिसिसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेल्या. खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचे काम करता. ओके, तर ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हे तेंच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय न्ही हांचेर कायद्यान जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय न्ही इश्यू करतलो. एकटोय मनीस सुटचो ना. त्या कारण जेचें इन्व्हेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या. स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच. तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीन ज्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशांकडे जे दिल्ले पळय न्ही ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले. म्हणून विरोधक सैर वैर जाल्या. हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना. सगळ्यात पयली जे जेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. ही डिफेमेशन जी आसा पळय तेचेर फायल करतलो हांव आनी मागीर मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन. त्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना.